तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा आमची माझी लोकनामो. म्हणटा कितें जीएसटी थोडे म्हणटा म्हारगाय जाली आनी कितें. हांव म्हणटा म्हारगाय जाल्ले कडेन लेबर कॉस्ट आज आमी 500 रुपयान लेबर हे करताले, आयज 1000 रुपये लेबराक पे करता न्ही. प्रत्येक मनीस पे करता. एक लेबर येयलो जाल्यार ताका लेबराक 1000 पे करता दिसाक. तेन्ना आमी म्हणटा गव्हर्मेंटान म्हारगाय वाडयली, जशें हें वाडलें तशेंच पेमेंटूय वाडलो न्ही. आयज थोड्यांक 25,000 आहले ते 40,000 जालो. पगार कोण वाडलो तो सांगत ना, म्हारगाय वाडली ती सांगता. अपेक्षा म्हणजे आमकां टेलरिंग जे करता तांकां कांय गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळना, कसली स्कीम ना काय ना. बाकीचे जरी कोण मुर्तीकार आसा आनी कोण वाडिल्ली आसा आनी काय तांकां सगळ्यांक काय तरी तेंची अवजारां दिता आनी काय दिता, स्कीम आसा तांकां. आमकां टेलरिंग करताल्यांक कांयच नासता गव्हर्मेंटा कडल्यान. गव्हर्मेंट पयलीं वॅट लायलेलो गव्हर्मेंटान, मागीर मोदी गव्हर्मेंटान वॅट काडून तो जीएसटी केलो. वॅट पयलीं आमकां 5% आसलो, गोवा गव्हर्मेंट 5%, सेंट्रल 2% म्हणजे 7% वॅट आसलो. आतां जीएसटी डायरेक्ट 12% केला वॅट. त्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका कितें की जीएसटी आहा पळय ती हे काडून 5% जीएसटी लावची वखदां. ही देवळां बांदली आनी हे बांदले म्हणून हे जायना न्हू डेव्हलपमेंट. तेंच्याकडे येदे व्हडले डिपार्टमेंट आसले तेंचे ठरयलेले कितलेशे करूंक शकता ते, पूण ते तशें एक्टिवली पार्ट घेवंक जाय तेंचे. कमी पडलं. आणि पुर्तुगेज टायमार शॉप्स ही मडगांवचा ओल्डेस्ट म्हणजे मार्केट हें म्हणून मडगांव ताका नांवूच आहा न्यू मार्केट म्हणून. तें आमचें सगळ्यां पेक्षा ओल्ड मार्केट. तेजे आतां कोण विचार करना. अशें जाल्यार आमचें आतां ही मार्केट आहा तें मोडून नेवें बांदचें. PM विश्वकर्मा म्हणून स्कीम काडली आनी ती स्कीम इतली सोपी आसा घेवपाक आनी इतली सुटसुटीत आसा तेजेर जे कितें प्रोसेस आसा करपाचो तो करीत न्ही जाल्यार थोडे फाटीं उरलेले 4 लोक जे फाटीं उरलेले जे कोण आसात म्हणजे अशे जे कास्ट आसात थोडे 18 कम्युनिटी आहा भितर तेणी घातल्या तितून ते फाटीं उरले तांकां बऱ्यापैकी फायनान्शियल टेक आसा तितून मेळटा. आमी आसात सामके तुमच्या, पूण एकूच की तुमी एकूच करात की जे बारीक लोक जे त्रासान पडल्या, ज्या ज्या जाग्यार मार्केटार अर्द कंप्लीट आसा, ज्या ज्या शेतकरी रडटात, ज्या ज्या भाटाबेसां आसात ते रडटात, हेजें सोल्युशन काडात तुमी, कारण होच तुमकां आशिर्वाद.